गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपा खातीर करता विचार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे विधानसभेंत आश्वासन आमदार जीत आरोलकारान धिरयो कायदेशीर करपा संदर्भात मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवन साळगाव रस्त्याचेर मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 तरणाट्यांक मरण, 2 जाण गंभीर जखमींचेर जीएमसींत उपचार सुरू. कॅनांतल्यान बियर कशा पद्दतीन उपलब्ध करून मेळटली दिवपाक ते विशीं करतले विचार. सोऱ्यांच्यो काचेच्यो बाटल्यो दर्यादेगेर हाडपाक बंदी घालची म्हूण मायकलान केल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची विधानसभेंत जाप. फाटल्या 3 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ले लाडली लक्ष्मी येवजणेचे अर्ज बेगीनूच करता सेटल. मंत्री विश्वजीत राणेची जाप. अक्षरांचो फरक आशिल्ल्यान जायत्या जाणांक येवजणेचो मेळनाशिल्लो लाभ. आमदार गोविंदान उप्रासिल्लो प्रश्न. फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर सोडयता दक्षिण गोंयांतल्यान हेडपी गोरवांचो विशय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची विधानसभेंत म्हायती. वेळीचो आमदार क्रुज सिल्वान उपस्थित केल्लो मुद्दो. हवेली कुट्टी वाठारांत सांज चलयेचेर भटक्या सुण्यान केल्लो हल्लो. हल्ल्यान चली जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल. सुण्यान भुरग्याचेर हल्लो करपाची 2 दिसांतली ही दुसरी घडणूक. आता खबरो विस्तारांत. सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारांत घेवन गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपाचे दृश्टीन विचार करपाचे उतर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेंत दिले. हे विशीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान लक्षवेधी सुचोवणी मांडून विधानसभेंत खाजगी विधेयक मांडले. जितान धिरयोचे विधेयक मांडले खरे, पूण मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर जिताच्या भुमिकेचेर मात नाखुश आशिल्ल्याचें दिसता. पळयात पुराय बातमी. तमिळनाडूत जावपी जल्लीकट्टूच्या धर्तरेचेर गोंयानूय धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. तमिळनाडूत चलपी जल्लीकट्टूचेरूय कोर्टान बंदी घाल्ली, पूण तांचे विधानसभेत हे विशीं बिल पास करून कायदो केलो. कोर्टात तांणी तांची बाजू मांडून जल्लीकट्टू तांचे संस्कृतायेचो भाग आशिल्ल्याचें सिद्ध केल्लें. गोंयानूय धिरयो पिढ्यान पिढ्यो चलत आयल्या. हो खेळ आमचे संस्कृताये कडेन जोडिल्लो आसा. तेन्ना आमी गोंय विधानसभेत बिल पास केलें आनी कोर्टात आमची योग्य बाजू मांडली जाल्यार धिरयो कायदेशीर जावं येता म्हणून जितान युक्तिवाद केलो. जिताच्या उलोवपा उपरांत सत्ताधारी आमदार डिलायला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्डान जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली. सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारांत घेवन गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपाचे दिश्टीन विचार करपाचे उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाक की हे बिल हांवेंनूय बिल इंट्रोड्यूस केला आनी हांवें सर्क्युलेटूय केला सगळ्यांक. सो हे बिल लिगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आनी हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट जे आतां जावंक ना, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन ते टायमाचेर सुरू आहा तेन्नाचेर स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आनी हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा. ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशीच वर्सां पिढ्यान पिढ्या हे चालू आहा आनी हे केन्ना करतात. हांव म्हणना डेली करपाक जाय. हे ट्रेडिशनल आमचे विलेज फेस्टिवल्स असतात किंवा मे बी ते फेस्त आसो, पुजा आसो, बर्थडे आसो, हे तेच टायमाचेर ते पारंपारीक त्या टायमाचेर धिरयो लायत गेलेले आसात. म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळ्यो की हो ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स कोस्टल बेल्टात खूब दोनूय म्हणजे 2 बैलाच्या मदीं झगडी लावपाचो ट्रेडिशनली चल्ला. बट गोंयांत पयलीं जातालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गव्हर्नमेंटाचो कोड आनी ताज्या उपरांत तो बॅन जालो. सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली, कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता. ओके, सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन हांव लिगल कितें आहा पळय ताचो विचार करता आनी त्या नुसार विल सी कितें करपाक मेळटा ते पळयता. दुसऱ्या वटेन विरोधी आमदारांनी जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली. पाड्याक डॉमेस्टीक एनिमल म्हणून दर्जो दिवन धिरयो कायदेशीर करूं येता. धिरयांच्या माध्यमांतल्यान वर्सा 500 कोटी रुपयांचो महसूल जोडूं येता म्हणून वेन्झीन उलोवन दाखयलें. तशेंच स्पेनांत बुल फायट कायदेशीर आसा. धिरयो हो गोंयचो पारंपारीक खेळ म्हणून समजून तो कायदेशीर करूं येता. धिरयांचो गोंयच्या संस्कृताये कडेन कसो संबंध आसा हाचो सोद घेवन सरकारान हें करून घेवपाक जाय. धिरयो कायदेशीर करपा खातीर एक्सपर्ट कमिटी काडची म्हणून विजयान मागणी केली.
Dirio ban under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Speaker sir, गोयची असेंब्लीन पयली एक कलेक्ट करपाक जाय एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. कल्चरल एक मिनिट स्पीकर सर, हे म्हाका सोपूंक दी. कल्चरल सिग्निफिकन्स म्हळ्यार कितें? ही संस्कृतीक आधारीत कशें ताणें हरप्पन सिव्हिलायझेशनाची केस सांगला म्हळ्यार एन्शियंट ते तूं घे कशें घेता ते घे पूण एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. स्पीकर सर, पब्लीक आनी पॉलिटिकल कन्सेन्सस म्हळ्यार सुदीन ढवळीकाराक धरून भायर रस्त्याचेर कन्सेन्सस हाडप आनी लोकांक बरोबर घेवप हें गरजेचें. स्टेट गव्हर्मेंटाचो हो इनिशिएटीव्ह आसपाक जाय स्पीकर सर. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला ही इज फर्म दॅट दीस कॅनॉट बी डन. हायकोर्ट इज मॉनिटरींग. सो हे बिल पयलीं सॉरी आमची बिल घातले आमी घातले बिल ऑन वेरियस अदर थिंग वेदर इट विल बी एडमिटेड whether there will be discussion in this house. Let chief minister first say that. नाला लॉ डिपार्टमेंटा धाडून वेट डिपार्टमेंटा धाडून एक्सपायर करप ही प्रथा जालेली आसा. सो चीफ मिनिस्टर बी व्हेरी क्लियर की व्हॉट इज द रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट. मांद्रेचो आमदार जितान धिरयांचे विधेयक मांडले खरें, पूण मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार जिताच्या भुमिकेचेर मात नाखूश आशिल्ल्याचें दिसता. आयकात धिरया संदर्भात सुदीनाचें मत. कॉलिंग अटेंडन आसा आमचो हो जो विशय आसा तो खूब वेगळो आसा. नंदी बैल हेका आमी देव मानता आनी खंयच्याय महादेवाच्या देवळांत भितर सरता आसतना नंदी हात लायले शिवाय आनी नमस्कार केले शिवाय आमी भितर सरना. आनी हे सेंटिमेंट संबंद हिंदू धर्मांत आमच्या संस्कृतींत आनी त्या खातीर हेचेर खूब विचार करता आणि तो विचार करून हेचेर डिसिजन घेवप. पण तुमच्याच आमदारान काढलं हे मग ताका ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. साळगांव रस्त्याचेर बुधवारा रातीं 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत माडेल तिवी वाठारांतलो 25 वर्सांचो तरणाटो ओमकार कारापुरकर आनी करसवाडा वाठारांतलो 30 वर्सांचो मोहम्मद फ्रेज ह्या दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयलें. तशेंच दोग गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बुधवारा दनपारच्या वेळार दारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर दुचाकी चलोवप्याक बशीवाना चिड्डून मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली. कांय वरां उपरांत साळगांव रस्त्याचेर 2 दुचाकींचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत थिवी वाठारांतलो 25 वर्सांचो तरणाटो ओमकार कारापुरकार आनी करसवाडा वाठारांतलो मूळ आसामचो 30 वर्सांच्या मोहम्मद फ्रेज ह्या दोगांयकूय जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार दोग गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो आनी दोनूय कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. लायट्यो बी घालपाचें जो कन्सर्न आमची PI आसा पुलीस स्टेशन जावं ट्रॅफिक ते बरयतले तुमी नजरे हाडले ते प्रमाणे. आनी तुमी जे म्हणल्यार एक्सिडेंट वाडत एक्सिडेंट हे कोणाचे ड्रायव्हर काय रायडर हाजी मिस्टेकीन जाता. आनी एज पर स्टॅटिस्टिक्स सद्या एक्सिडेंट ह्या पोरूंपेक्षा अंदू कमी आसा जे वाडले म्हणटा. एक्सिडेंट जाता राती हांगा जो एक्सिडेंट जाला तातूंत 2 जाण सोंपल्या. म्हणून तांणी जर स्वता सेल्फ डिसिप्लीन जावं प्रिकॉशन घेतली जाल्यार एक्सिडेंट एवॉयड जाता. आनी कदाचित हांगा स्पॉटार एक हेल्मेट बी मेळना जर तांणी घाल्लें. हेल्मेट हें व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 व्हिलरान. तातूंत हेड इंजरी बाकीच्या इम्पॅक्ट जो आसा तो कमी जाता. वचपाक शकताले. आतां एक्झॅक्टली कितें रातचो काय विटनेस एक्झॅक्टली ना घाला काय तें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा सालिगांव पुलीस स्टेशन. सो आतां हांवूय ते स्पॉट पळोवपा आयिल्लो. सो म्हजे कलंगूट PI आनी सालिगांव जो पुलीस स्टेशन आसा ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां कितें कितें हांगा घालपाचें तें. फॉर एग्जाम्पल पळय कन्सर्न ऑथॉरिटी पळय म्हळ्यार सायनेजीस घाल आनी कितें. जर लायटी पेटना जाल्यार कन्सर्न आमी ऑथॉरिटी आसा ताज्या नदरेक हाडून दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा होसोडीकर.
स्टोरवाल्यांनी पर्यटकांक बियरीच्यो काचेच्यो बाटल्यो दिवच्यो न्हू. काचेच्या बाटल्यांच्या बदलांत तांकां बियरीचे कॅन दिवचे. दर्यादेगेवेल्या वायन स्टोरवाल्यांक फुडाराक बियरीच्यो कॅन उपलब्ध करून दिवपाचेर विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. पर्यटक दर्यादेगांचेर सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हरतात आनी ह्या बाटल्यांनी काची पर्यटकांच्या पांयांक लागतात म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. गोंय सैमान नटला आणि होच गोंयचो सोबीत सैम आणि दर्यादेग वाठार पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंया येतात. मात आतां दर्यादेगेर वचत जाल्यार कांय दर्यादेग वाठारांनी सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो फोडून उडयल्यात आनी ह्यो कोवच्यो पर्यटकांच्या पांयाक लागून तांकां जखम जाता. तेन्ना दर्यादेगेर सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो व्हरपाक बंदी केन्ना घालतले म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन प्रश्न मांडिल्लो. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, युरी आलेमांव हांच्यांनी लेगीत हे विशीं विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. And when the couples go in the water, they go without the shoes, slippers, काय घालीन आसतना वयता ते. They like to feel the sand of Goa. आमची रेंव जी they want to feel that and they want to go and swim. Swimming करताना स्पीकर सर अशें जाल्ले आहा खूबशे accidents, broken glass bottles. Speaker sir, when I'm saying broken glass bottles, these are all beer bottles, whiskey bottles and other bottles which the tourists bring. They drink in the water, they break it over there. Prashna assist whether the Department of Tourism and also Home, Chief Minister will consider to ban glass bottles. प्रश्न हो extended producer responsibility, fines whether you will increase, and about your beach cleaning contract, whether any cases are there where they did not clean the beaches regarding to this glass bottle breakage. Because 9 कोटी रुपयाचो दृष्टी आणि 17 कोटी रुपयाचो नोयडाचो मनीस हो नवे कितें करता 17 कोटी लावपाक. एक मिनिट आणि तुवें तुजें जे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो केला तो एस्टिमेटेड कॉस्टा परत तो लो आहा. म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्टूच तुम्ही ब्लोट केलो काय कितें हो म्हाका प्रश्न येता. कित्याक रोहन खंवटो जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो म्हजे बरोबर आशिल्लो की ह्यो बीच क्लिनींग त्यो बायलांक दिवच्यो म्हणून तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान तांणी एक कोलवेच्या बायलांनी तांणी करून क्लीन त्यो बऱ्यो दवरतल्यो म्हणून ते म्हणपी तो हांगा आशिल्लो. हे आतां नोयडाचो मोग कित्याक जालो आनी इतलो 17 कोटी पर इयर आनी 90 कोटीचो टेंडर कसो पावलो हे म्हाका जाय. दर्यादेग वाठारांतल्या सोऱ्याच्या दुकानां वरवीं काचेच्या बाटल्या बदला कॅनांतल्यान बियर कशा पद्दतीन उपलब्ध करून दिवपाक मेळटली हे विशीं विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. जाल्यार गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी देखरेख कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण उल्लंघन करप्यांक 5 ते 50 हजार रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो. भौशीक सुवातेर सोरो पिवन काचेच्यो बाटल्यो फोडपी लोकांचेर खर कारवाय जातली म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. तशेंच दर्यादेगेर सोरो पिवचो न्हय म्हूण ह्या पर्यटन हंगामा पयलीं हिंदी आनी इंग्लीश ह्या 2 भासांनी सुचोवणे फलक लायतले म्हूण मंत्री खंवटेन सांगले. आमी खरें म्हणजे मॅक्झिमम हे वायन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनस आनी तशें ह्या वायन स्टोर आनी बार बिझनसान जे गोंयकार आसात. बट तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा. ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती. बट स्पीकर सर हांव हे एक्झामीन करता की बरेच जाण त्यो फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात. ती तेजेर एक्झामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक ज्यो आहा पळय न्ही वायन शॉप जाल्यार ताचो आमी विचार करता. मायकल लोबोनचो विशय घेतला तो खूब म्हत्वाचो आसा, गंभीरूय आसा आनी सरकारान ताची दखलूय घेतिल्ली आसा. एक म्हणल्यार जेन्ना ट्युरिस्ट येता वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट इन डिफरंट फॉर्म्स बट बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टायम. एक करता म्हणजे स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो डिरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना. वी आयडेंटिफाय दीस पर्टिक्युलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल एंड ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स ऑन बीचीस has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 परत अपडेट करून serial number 10 is very clear की activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. आणि ताका स्पीकर सर anybody who is
having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 3 वर्सां प्रलंबीत आशिल्ले लाडली लक्ष्मी येवजणेचे अर्ज बेगीनूच सेटल करतले हे विशीं बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दोश दिवचो न्हय. मंत्री ह्या नात्यान खात्याची पुराय जापसालदारकी आपली आसा अशी जाप बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. नांव आनी आडनांवांत अक्षरांचो फरक आशिल्ल्यान जायत्या जाणांक लाडली लक्ष्मी ह्या येवजणेचो लाव मेळना. हाका खात्याचे अधिकारी जापसालदार आसता म्हूण आमदार गोविंद गावडेन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. हे जे स्पेलिंग मिस्टेक किंवा स्पेलिंगाची तफावत आसा अशे जे एप्लिकंट्स जे आसात ते तुम्ही मुखार कन्सिडर करतले का ना हो पयलो प्रश्न. सरकारान जायते रिलॅक्सेशन दिल्ले आसा. पयलीं आमी म्हणटाले विदिन अ स्पेसिफीक पीरियड एंड विदिन 6 months दॅट एप्लिकेशन हॅज टू बी टेकन. तेज्या नंतर कितें जालें की कितले लोक भायर पडले तेन्ना मुख्यमंत्रीन कॅबिनेटीक डिसिजन घेवन मागीर ते 1 वर्साचे केल्ले आसा. हे असले जेन्युइन जर केसीस आशिल्ले हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मेंबराक ते तुमी म्हाका धाडून दिया. हांव मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ते धाडून दिता. आनी कित्याक जर आमी ह्या तरेची गोष्टी रिलॅक्सेशन इतले आमी ह्या स्किमीन दिल्ले आसा तर ते इफ वी आर एबल टू डू समथिंग आय डेफिनेटली पुट इट अप टू ऑनरेबल चीफ. ही जबाबदारी मंत्र्याची नाही, ही जबाबदारी त्या खात्यान जे अधिकारी जे असतात त्यांची जबाबदारी. असं तेच जर तुम्ही जर इम्प्लिमेंट करता तुमची स्वतःची तकलीफ जर तुम्ही जर वापरपाना जर इज इट तो अधिकारी त्या पोझिशना खातीर किंवा न्याय दिवपा खातीर लायक आसा कितें. हांव मंत्री म्हणून हांवें शपथ घेतलेले आसा. म्हाजे अधिकारीचेर हांव ते कांयच आरोप घालूं शकना कारण म्हाजी जबाबदारी आसता. हांव उत्तर कितें दिवंक जाय विधानसभेन हांव मान्य गोविंद गावडेजीक दितलो. तेणी जो विशय मांडला तो विशय कितें जर वयर सकयल जाला तर म्हाजी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी हांव पूर्णपणे पाळपाची हांव जबाबदारीन शपथ घेतलेली आसा. हांव आमच्या ऑफिसरांक घेवन कितें आहा तें उत्तर ह्याच सेशनान हांव इन रायटींग टेबल हावचेर प्लेस करता. पूण हेजे फुडें वचोन जर श्री गोविंद गावडे कितें सजेशन करपाक जाय ते सजेशन मुख्यमंत्री कडेन पावोवपाचो कितें आमी तोडगा काडूं शकता काडपाक कांयच हरकत ना. म्हणजे डॉक्युमेंट कंप्लीट नसल्या कारणान असल्यो बऱ्योचश्यो केसीस एकदा सगळे ऑफिसर्स काढून तश्योच फायल दवरता. ताका एक मिटींग आसता, ताका एक कमिटी आसा, ज्यो कमिटी आहा ती स्क्रुटनायज करून तेंच्यांनी केसीस सगळ्यो घेवपाक जाय. म्हणजे मिनिस्टराक सांगणें आहा की तेंच्यांनी सगळ्यो केसीस जितक्यो पेंडींग आहा पळय त्यो वन टायम सगळ्यो केसीस वांगडाच घेवन म्हणजे ह्या म्हयन्यात त्यो सगळ्यो क्लियर करून सगळे जे पेंडिंग आहा कित्या खातीर आय विल टेक आउट फॉर लास्ट 3 years एंड आय विल फिनिश इट ऑफ. जे कितें डिले जाल्या 1 वर्साचे वयर बी कितले केसीस आहा त्यो सगळे केसीस आमी सरकारा कडेन आमी मुख्यमंत्री कडेन धाडून थ्रू प्रोसिजर आमी ह्या मिटिंगेन हांव पर्सनली घेवन तुका एक्झॅक्टली आंकडो कितलो आहा तो हांव तुका डिमांडाच्या वेळार आयजूच तुका सांगता. हेडपी गोरवांचो प्रश्न फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सोडयता. ह्या गोरवांच्या बंदोबस्ता खातीर दक्षिण गोंयांत एक गोशाळा उबारता म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. रस्त्यार बसपी हेडपी गोरवांक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. ताका लागून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करात म्हूण आमदार क्रूज सिल्वान मागणी केल्ली. हेडपी गोरवांक लागून लोकांक त्रास जाता. रातच्या वेळार जाल्यार ही गोरवां रस्त्यार बसतात. ताका लागून अपघात जातात. देखून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करात म्हूण वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. हेडपी गोरवांची जापसालदारकी कोणे घेवपाची असो प्रश्न सिल्वान केल्लो. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें सरकारान हेडपी गोरवां खातीर 6 कडेन वेवस्था केल्या. आपल्या वाठारांतली हेडपी गोरवां हांगासर दवरपा खातीर पंचायतींनी ह्या गोशाळे कडेन कबलात करची म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच येता त्या 3 म्हयन्यां भितर दक्षिण गोंयांतल्या हेडपी गोरवांचो प्रश्न जाग्यार घालता म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. Because of fear and anxiety in the mind of villagers and commuters from Veli, Chinchini and Asalna, the stray cattle occupy the road leading to frequent accidents, especially at night, thereby creating danger to human life as well as injuries to these animals. These cattle are either abandoned or left unsupervised, and hence there is a need to impound them and or to transport to animal shelter homes to take good care of them. Besides compromising safety, stray cattle destroy farmland and damage public property, leading to loss for farmers and local bodies. There has been no visible action taken by concerned authority of this persistent use. But when VIP passes to this road, these animals are whisked away during that time only. I urge the government to launch a constitution-wise plan for cattle impounding and rehabilitation with proper shelter, enforce penalties and run awareness drives targeting irresponsible cattle ownership, improve coordination among Panchayat, Animal Husbandry and Traffic Police for swift action reversal, explore community-driven and eco-sensitive solution like designating grazing zone,
protecting life and livelihood demands urgent coordination intervention. Speaker sir, हो इश्यू लास्ट टायम आयिल्लो पूण हेजे एक्शन कांय जायना. म्हाका दिसता हे कोण चोवपाचें आख्या रोडाचेर कॅटल्स आसा हेज्यो आख्खे रातचे आसता कितले एक्सिडेंट जाता फ्रॉम चिंचिणी जंक्शन टू बेस्तूल पासून अशें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतो ह्यो. आता आमच्याकडे 6 जाग्यांचेर म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात 6 जाग्यांचेर त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या. आमदारांनी बी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी ह्या 6च्या भितर तरी एमओयू करचे. अजून आमी नव्यान आतां जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची वेवस्था करता जेणे करून एक्सिडंट अशें जावचे न्ही म्हणून. त्या तुमी तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात. हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी. ताजे आमी सपोर्ट करप गरजेचें. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल गोवा आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून. त्या खातीर तुमी सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी इनिशिएटिव्ह घेता एक ह्या 3-4 म्हयन्या भितर विशय सोंपयता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चिमला पिटबुल सुण्यान चलयेचेर हल्लो केल्ल्याचें प्रकरण ताजें आसतनाच हवेली कोर्टी वाठारांत 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर हेडपी सुण्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यान ते चली जखमी जाल्ल्यान ताका फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चली अंगणवाडीच्या वाठारांत भुरग्यां वांगडा खेळटाले तेन्ना 4 ते 5 भटक्या सुण्यांनी ताचेर हल्लो केलो. वेळार थळाव्यांनी धांव घेवन सुण्याक धांवडायिल्ल्यान चलयेचो जीव वाटावलो. पयरूच एक इन्सिडंट अंत्रूज नगरान जालो आनी तेजे पयलीं आनी एक 2-3 जाले. आतां परत हो 5वो इन्सिडंट आनी हे 5वोच न्ही तर हेजे आनीकूय खुबशे इन्सिडंट्स आसा जे लोक बाबड्या सांगूना कोणाक. पूण आयज परत एक 5 वर्साच्या भुरग्याक कुत्र्यान घास मारून सबंद फोडून उडयल्ले आसा. आतां आमी आयडीन ताका पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. अशें हें आतां फुडें चलत रावतलें काय म्हणून एक प्रश्न पडटा. आतां पयरूच मागणी केल्ली सरकारा कडेन परतूय मागता की अशें हे भुरग्यांक आमी अशें ते कुत्र्यां कडेन खावपाक घालपाचें काय कितें हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा. आमी खंयच्याच मनशाच्या फिडिंगाच्या बाबतींत कुत्र्यांक जेवण घालपाच्या बाबतींत आमी अगेन्स्ट ना. पूण जेन्ना हे फिडींग घालता तेन्ना ती जागा पळोवची भुरगीं खंय आसा कितें आसा तें पळोवन तें जेवण घालचें. कारण आमच्याय घरांत दारामुखार कुत्रे येता आमी ते कुत्र्यांक धांवडयना आमी जेवणां घालता. पूण कशें आसा जेन्ना ल्हान भुरगीं तेंचे अशें रगत पळोवन तेंचें मांस ते अशें फोडटा तें पळोवन खरीच कोणाकूच बरें दिसना. आनी आयज परत ते भुरग्याची जर परिस्थिती पळयशा सामकें नाका जावपाचें. हवेली कुट्टी हांगा आयज दनपारां एक 5 वर्साचे भुरग्याचेर भटक्या कुत्र्यांनी हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्यात 5 वर्साचें भुरगें सिरियसली इंजर्ड जाल्लें आसा आनी ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे ज्या ठिकाणी आज तेचेर हल्लो केला थंयच एक अंगणवाडी आसा आनी आयज ती अंगणवाडी सुटले नंतर हे भुरगे थंय आपले घर फुडले वटेन खेळटाले आनी तेन्ना हांगा ह्या भटके कुत्र्यांनी ताका पयलीं एकट्यान हातीक चावो घेवन ताका ओडीत येलें तर तेजे नंतर आनी 4-5 कुत्र्यांनी तेचेर हल्लो केलो. सो परत एकदां फोंड्यान दुसरी घटना जावपाची वाचलेली आसा कारण स्थानीक लोक रोखडेच धांवत गेले आनी ते भटके कुत्र्यांक तेंच्यान धांवडयले आसा. सो ह्या भटके कुत्रे वाडलेले प्रमाण सद्याक फोंड्याच्या लोकां खातीर आनी ल्हान भुरग्यां खातीर सद्या डेंजरस जाल्लें आसा. सो सरकारान ह्या भटके कुत्र्याचेर कितें तरी उपाय करचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.